गुड मॉर्निंग. करियर जागोर ह्या कार्यक्रमाक तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. म्हजे बरोबर आसा आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन बाब प्रसाद लोलयेकर, चेअरमॅन GEDC बाब गोविंद पर्वतकर, डायरेक्टर ऑफ द हायर एड्युकेशन भूषण सावयकर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन शैलेश जिंगडे, डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट विनायक कांबळे, डायरेक्टर GSCRT मेघना शेटगावकर, सरिता गाडगे, डायरेक्टर ॲडमिन आणि रिसोर्स पर्सन म्हणून तांणी सकाळच्यान तुमच्या कडेन उलयत आशिल्लो बाब धवल गांधी, वेरियस रिप्रेझेंटेटिव्ज ऑफ द वेरियस स्कूल्स, परत हाय सेकंडरी असोसिएशन, टिचर्स असोसिएशन हांचे सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्स आनी म्हणजे मोगाळ टीचर भाव आनी भयणांनो, आमी आयज करियर जागोर ह्या कार्यक्रमा खातीर खासा करून हांगा हजर आसा. पुराय आदेसभर चलपी ह्या कार्यक्रमांतल्यान तुमकां करियराचेर गायड केले वतले आनी ताज्या उपरांत तुमी सगळीं जाणां करियर गायडन्स हे आपल्या स्कुलांत एज अ करियर अंबासिडर म्हणून दितले. आयज तुमची नवीन अपॉयंटमेंट जाल्या म्हणपाक काय हरकत ना. त्या खातीर नवीन अपॉयंटमेंटा खातीर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. प्रत्येक जाणांक आपलें अपॉयंटमेंट लेटर जें आसा हें भायर वतना मेळटलें. आनंद जावंक ना? जाला जाल्यार ताळयो मारात न्ही. आसा त्या अपॉयंटमेंटान आनी एक नवीन अपॉयंटमेंट मेळप म्हणजे ही गौरवाची गजाल आसा सगळ्यांच्या खातीर. ओके, टीचर म्हणून अपॉयंटेड आसाच आनी एक डायरेक्टर SCRTन ठरयलें की तुमकां एडिशनल अपॉयंटमेंट दिवप आनी त्या निमित्तान तुमकां एडिशनल अपॉयंटमेंट मेळ्ळा. सांगूनच हाज्या फुडें इन्सेंटिव्सूय मेळूं शकता. इट इज डिसायडेड बाय ऑफकोर्स इन्सेंटिव्सूय मेळूं शकता. अजून डिसायड करूं ना. सेक्रेटरी म्हज्या कानात उलयतालो की वेगळो कितें तरी विचार करपाक जाय म्हणून. इन्सेंटिव्स फॉर यू पीपल आनी ज्या स्कुलांनी जावंक ना पळय न्ही तांकां पनिशमेंटूय कितें करप ताजोय बी विचार आमी करता. हांव परत एकदां सांगता. हांवें आत्तां बसलो आसतना रिव्ह्यू घेतलो. सेक्रेटरीचें म्हणणें फक्त 10 स्कुलांनी एप्रॉक्सिमेटली 10 स्कुलां आसतलीं जेंच्यांनी टिचर आपलो धाडूंक ना. आमकां बेश्टी स्कुलां चलोवप हेंच दीस इज नॉट अ फॅक्टरी. म्हणजे थोड्या जाणांक कदाचित हो बिझनेस सो दिसता आसत. म्हज्या दृश्टीन हो बिझनेस न्ही. म्हज्या दृश्टीन आमी भुरग्यांचें करियर घडयता. म्हणून हांवें म्हटलां की ऑफकोर्स आमी फ्युचर डिसायड घडोवपा खातीर हांगासर आसा. म्हणून तांच्यांनी म्हणटा आसतना बरी टॅगलायन दिल्या, तुमच्या हावेसाक आमची पाखां. म्हणजे जो भुरग्याचो हावेस आसा ताका जर आमी पाखां दिली, ताका जर आमी बळ दिलें जाल्यार भुरगें खूब उडूं शकता. आनी ती जर ताकद आमच्या मदीं आसा. हांवें कित्याक सांगता तर हांव कंटिन्युअसली म्हणजे हांव म्हज्या 7 वर्साच्या टेन्युअरांत त्या खातीर म्हटलें गेली कंटिन्युअसली 7 वर्सां एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हज्याच कडेन आसा. हांवें आनी दुसऱ्या कोणा कडेन दिवंक ना. आनी तसो व्हडलो इंट्रस्ट कोणाक एड्युकेशन डिपार्टमेंटांत नासता. पण म्हाका इंट्रस्ट आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हाज्या कडेन दवरपाक. एड्युकेशन आसतलें, स्कील एड्युकेशन आसतलें आनी हांव कंटिन्युअसली बाकी डिपार्टमेंटाक जितको टायम दिता तेज्या पेक्षा मातसो चड टायम सुद्दां एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिता म्हणपाक काय हरकत ना. म्हणून हांवें म्हटलें की खुबश्या स्कुलांचे वेगवेगळे विशय आसतले. पण म्हाज्या दृश्टीन स्कूल चलोवपाच्या पेक्षाय म्हत्वाचें भुरग्याचें करियर घडोवप. थोड्या जाणांक फक्त स्कूल चलोवपा खातीर इंट्रस्ट आसतलो. तो स्कूल चलोवपा पेक्षा सुद्दां चड म्हत्व कित्याक आसत जाल्यार करियर भुरग्याचें कशें घडटलें आनी प्रत्येक भुरग्याचें करियर घडप हें खूब म्हत्वाचें आसा. तुमी जर पळयलें आसतलें जाल्यार NEP 2020च्या उपरांत देर आर द वेरियस ऑप्शन्स अवेलेबल एट द ग्रॅज्युएट आनी तेज्या उपरांतच्या लेवलाचेर. नोट हांव तितूर म्हणजे करियर गायडन्स करपी तुमकां टायम टू टायम तेजेर मार्गदर्शन करतलो, तेजेर सांगतलो. बट बेजीक गजाल जी आसा ही जो पर्यंत आमच्या तकलेंतलो कन्सेप्ट क्लियर जायना आनी आमी भुरग्यां कडेन 1-to-1 करिना तो पर्यंत हें क्लियर जावचें ना. मागीर करियर अंबासिडर म्हणून तुमीच कित्याक? मेघना शेटगांवकरान सांगता आसतना रायटली सांगलें की तुमीच कित्याक ते. एक म्हणजे भुरग्यांचो विश्वास तुमचेर चड आसा. भुरगीं आयकता कोणाचें जाल्यार तुमचें चड आयकता. एकदां त्या करियर कावन्सिलर एक दीस येवन वयतलो पळय न्ही ताज्या पेक्षा तांचो विश्वासूय तुमचेर आसा. ती आयकताय तुमचें आनी तुमकां तो स्टुडंट सारको खबर आसा. ताका कितें जाय आनी कितें नाका तें. आमी एकदां म्हणटा विच इज एन एप्टिट्यूड टेस्ट, रायट? एप्टिट्यूड टेस्टाच्या पेक्षा तुमी भुरग्याक फुडें उबो करीत जाल्यार तेजो सगळे टेस्ट तुमीच मार्क घालूं शकता. कारण ऑलमोस्ट एका क्लासान मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 60 भुरगीं आसता. आनी टिचर म्हणजे 10थाक शिकोवपी आसत किंवा ती रुटीन स्कुलान ती जर 5वेच्यान 10वी पर्यंत शिकयता आसतना निदान 8वी 9वी 10वी ह्या 3 वर्गांतल्यान त्या भुरग्याक सारको वळखता, फोकस करता. म्हणून ताका कितें जाय तो कितें करूं शकता आनी ताजी एबिलिटी कितें हें तुमी सारकें जाणा जाल्लें आसता. फक्त ताका शेप दिवपाची गरज आसा. तुमचे तांच्या कडेन आशिल्ले रिलेशन्स,
त्यांच्या पेरंट्साचो तुमचेर आसलेलो विश्वास हो जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता तुमी रायट चॉयस आसा करियर अंबासिडर जावपा खातीर. म्हणून हांवें म्हटलां की पुराय हें फुडलें सांगता आसतना भुरग्यांक केन्ना केन्ना तांचे मार्क्स याद उरना, बट आपल्या करियरा खातीर कोणी आपल्या त्या करियर चूज करपा खातीर घातलें पळय न्ही, आनी किंवा करियर चूज करपाक आपल्याक सारको गायड केलो ताजी याद कायमची उरता, म्हणजे परमनंटली उरता. आनी ती याद तुमी म्हाका दिसता स्टुडंट्सान तुमकां परमनंटली याद आपल्या पुराय आयुश्यभर दवरपाक जाय. म्हणून थोडोसो चड वेळ किंवा तुमी थोडोसो जर 1 to 1 तेज्या कडेन केले आसत जाल्यार तुमी ताका बरें मार्गदर्शन करपाक शकतले. नो डावट तुमकां टायम टू टायम अपडेट जावपाक जाय, तुमकां टायम टू टायम नवीन करियराच्या बद्दल सांगपाक जाय. आत्ताच आमी करियर जागोर म्हणून जें ऑप्शन काडलें तितून तेंच्यांनी 12 QR कोड स्कॅन करपाचें घातलें. तुमकां थोडोसो टायम दिवचो पडटलो. तुमी जेन्ना टायम दितले ते तुमच्या दृश्टीनूय बरें, आनी कारण आफ्टर ऑल यू आर टिचर्स आनी कंटिन्युअस लर्निंग करप ही तुमची हॅबीट आसा, तशी शिकत रावप. तुमी कित्याक म्हाकाय शिकचें पडटा, हांव ऑल्सो कंटिन्युअसली म्हाकाय शिकना जाल्यार म्हाकाय पर्याय ना. म्हणजे डे टू डे म्हाका नवीन कितें तरी शिकचेंच पडटा आनी आफ्टर ऑल तुमकां तरी शिकोवपाक जाय फुडें. म्हणून हांवें म्हटलां की तुमी थोडोसो टायम ह्या म्हणजे QR कोड स्कॅन करून तांच्यांनी नवीन अपडेट कितें केला काय कितें, आपल्या भुरग्याक ऑप्शन्स गोंयांत कितें एवेलेबल आसा आनी आसा त्या ऑप्शनांतल्यान तो खूब बरें करियर खंय करूं शकता हाजो विचार जर तुमी करीत जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. आनी ताकाच लागून आमी म्हणजे अशें न्ही की 10वी आनी 12वी पर्यंतच रावतले. आमी हो विशय तर ग्रॅज्युएट आनी तेज्या वयरूय केला. म्हणजे फाटल्या 3-4 वर्सांक तर आमी इतके कंटिन्युअसली हेजेर वर्किंग करीत आसा की वेगवेगळे प्रोग्राम एट द हायर एड्युकेशन लेवल, एट द प्रोफेशनल कॉलेजीस लेवल, म्हणजे डायरेक्टर ऑफ द हायर एड्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एड्युकेशन, एकाडमिया इंडस्ट्री कनेक्ट हो सगळ्यात बरो प्रोग्राम ह्या फावटी ह्या वर्सा घडोवन हाडलो. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हज्या डिपार्टमेंटा खातीर. तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन सगळ्या तालुक्यांनी कार्यक्रम खूब बरो करून हाडलो. हांव तुमकां सांगता म्हणजे आमी बेजीक जर आतां कंप्लीट केलें जाल्यार फुडल्या 5 वर्साच्या उपरांत गोंयांत बेकारी म्हणटा ती उरची ना, अनएम्प्लॉयमेंट उरचो ना. कारण भुरग्यांचो फोकस क्लियर जाल्लो आसतलो कितें करपाक जाय तो. आनी म्हणून अशा पद्दतीची वेरियस ऑप्शन्स जी एवेलेबल आसा ती ऑप्शन्साचो जर आमी विचार केलो आनी आमी भुरग्यांक प्रॉपर गायड केले आसत जाल्यार ती चूज करपाक शकता. आयच्या घडीक म्हाका दिसता आमी स्पेशली फॉर द 10th क्लास आनी 12th क्लास म्हणजे हांगा जर एवेलेबल आसले सगळे टीचर आत्तां म्हज्या फुड्यान आसात ते स्कुलाचे आनी हायर सेकंडरीचे टीचर्स आसात. म्हणून ह्या करियर जागोरांतल्यान आमी पयली 10वी आनी मागीर 12वी 10वे उपरांत ऑप्शन कितें चूज करप हें पयलें पडटा. आनी तें ऑप्शन चूज केल्या उपरांतूच म्हणजे आपलें करियर जें आसा तें फुडलें 12वीच्या उपरांत कितें हें ठरोव येता. हांव खुबशे फावटी म्हाज्या भाशणांतल्यान उदाहरणूय सांगता. बरेचशे फावटी भुरग्याक मोर दॅन 80% मार्क्स पडटा पळय, 83, 84, 85, आनी ते भुरगे कित्याक वता ना सायन्स खूब कठीण आसतलें म्हणजे हांव भुरग्यां वांगडा इंटरेक्ट करता, ज्या ज्या स्कुलान वता जेन्ना फेलिसिटेशन करपा खातीर हांव प्रत्येक भुरग्याक एका मिनटान काय आसना बट विचारता तूं कितें करता काय म्हणून, ओके तूं कितें करपाक जाय, फुडें कित्याक वतलें, हांव सदांच विचारता. म्हाका संवय आहा मातशी. हांव बरेचशे फावटी विचारता तेन्ना खुबशे फावटी 83 पडलेले 85 पडलेले भुरग्याक जर हांवें केन्ना केन्ना विचारता तेन्ना 50% म्हणजे रॉंग करियरा वाटेंतल्यान गेल्ली केन्ना केन्ना म्हाका दिसता. 85 पडलेले भुरगे सांगता म्हाका नर्सींग करपाक जाय म्हणून. आनी तूं कितें करता गो आतां, हांव कॉमर्स करता पळय, म्हाका नर्सींग करपाक जाय आनी आत्तां कितें करता तूं, हांव कॉमर्स करता. मागीर तुवें सायन्स कित्याक घेवंक ना, सायन्स कठीण आसता दोतोर म्हणटा ते. सर सायन्स कठीण आसता म्हणटा. तुका कोणी सांगलें म्हणल्यार सायन्सान तुका 10वीन मार्क्स कितले पडल्या, हाय स्कोर मोर दॅन 85 म्हणटा ते. बस सायन्साच्या पेपरान सुद्दां म्हाका मोर दॅन 85 पडल्या आनी मागीर तुका कोणी सांगलें सायन्स कठीण आसता म्हणून. ठीक आसा मॅथ्स थोड्या जाणांक कळना, मॅथ्स थोड्या जाणांक कठीण वयतलें, बट इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द नर्सींग देन यू वॉन्ट टू चूज फॉर द सायन्स ओन्ली. विदावट सायन्स स्ट्रीम तूं करूच शकना. म्हणजे तेज्या भुरग्याचें करियर जें आसा हें पिड्ड्यार जालें. आतां हेका बेजीक सांगतलो कोण, बेजीक जर सांगतलो आसत जाल्यार हाका म्हाका दिसता 10वेचो टिचरूच सांगूं शकता. ताका थंय नर्सिंगाक शिकयतलो तो टिचर मागीर तूं गेल्या उपरांत सांगूं शकना. 12वेचोय टिचर जो आसा पळय न्ही, 11वेचोय टिचर तोय सांगूं शकना कारण तेणी ऑलरेडी एडमिशन्स घेतलेले आसता.
थोडी कडेन तर हांव परत सॉरी टू से दीस आपल्या क्लासाक एडमिशन मेळोंक जाय म्हणून भुरग्यांक फक्त ओडटात. चूक करूं नाकात. म्हणजे आमची 11वीची आर्ट्साची क्लास बरोवंक जाय, 11वीची 12वीची क्लास, हेजी 11वीची कॉमर्साची क्लास बरोवंक जाय. म्हणजे ना जाल्यार आमकां स्ट्रेंथ कमी जातली. अजून तेजो विचार करूं नाकात. आमी स्ट्रेंथ कमी जालें म्हणून तुमचे पोस्ट काडून उडोवंक ना हायर सेकंडरीचे, किंवा आमी तुमचे पोस्ट कमी करूंक ना, तुमकां पगार दिवचो ना म्हणून सांगोंक ना अजून तरी. म्हणून 11वीच्या हायर सेकंडरीत सुद्दां अशा पद्दतीन रॉंग जर कोण आयला आसत जाल्यार ताका गायड करात आनी ताका बेटर वे तूं तुजें ऑप्शन चेंज कर आनी दुसऱ्या एका चल म्हणून सांगात. इवन दो बरेचशे फावटी म्हणजे हांव मॅक्झिमम आमी थोड्योश्यो सायन्स स्ट्रीम आनिकूय ओपन करपाचे इतक्याच खातीर की खूब जाणांक हय म्हाका टिचर जावपाक जाय. तर वेरियस ऑप्शन एकदां सायन्साक येयल्या उपरांत तो भुरग्याक सगळीं ऑप्शन ओपन उरता. बट आर्ट्स आनी कॉमर्साक येयल्ल्याक सगळीं ऑप्शन ओपन उरना. ताच्या खातीर लिमिटेड ऑप्शन्स उरता. तेणी फुडें एक तर BCom आनी बाकीचें सगळें कितें तें कॉमर्स ग्रॅज्युएट येतात तो सांगतलो तुमकां. आय एम फ्रॉम द सायन्स बॅकग्रावंड, दॅट्स वाय म्हाका चडशे कॉमर्स आनी आर्ट्स बॅकग्रावंडांतले खूब कमी खबर आहा. एकदां आर्ट्साक गेल्या उपरांत म्हणजे इफ शी ऑर ही वॉन्ट्स टू डू इन द लॉ ग्रॅज्युएशन ऑल्सो ही कॅन टेक द एडमिशन. कारण स्कॉलर भुरगो आसलेलोच लॉ करतलो. तो सायन्साक वचूनय 12वी सायन्साच्या उपरांत लॉक वचूं शकता न्ही. मागीर आमकां ताका कितें आर्ट्साकूच घाल आनी लॉक चल हें सांगपाची गरज ना. कदाचित सायन्साक गेल्या उपरांत 12थाच्या उपरांत ताका वेरियस म्हणजे जी मॅच्युरिटी येवपाक जाय विल गेट एट द लेवल ऑफ द 18 एज. 18 वर्साच्या एजीचेर ताका मॅच्युरिटी येतली. देन ही कॅन डिसायड. म्हणून जो भुरगो बऱ्या मार्क्सांनी पास जाता किंवा जो भुरगो बरो शिकूं शकता आनी जो भुरगो एक्सेल करूं शकता म्हणजे इररिस्पेक्टीव ऑफ इज फ्रॉम वीच कॅटेगरी. हांवें परत सांगता म्हणजे इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन, ST, SC, OBC. हांवें कित्याक म्हटलें तर आपले पयशे ना म्हणून शिक्षण उरूंक ना हें जावंक जायना. आमी टॅक्निकल एड्युकेशनाचेर आमी DJ स्कीम काडल्या. कितल्या टिचरांक खबर आहा? कोणाक खबर आहा? 1 2. DJ स्कीम कितें सांगता? इट इज अ डायमंड जुबली स्कीम which is approximately paying 4.5 लाख टोटल तिनूय वर्साचे मेळून 1.5 लाख फीस आमी पेड करता. प्रायवेट जेका इंजिनियरिंगाक एडमिशन मेळटा ताची 1.5 लाख फीस वर्साची गव्हर्मेंट पे करता. हें कित्याक केलें आमी तर बरेचशे फावटी 12th पास जाल्लो भुरगो गव्हर्मेंट इंजिनियरिंगाक एडमिशन मेळूंक ना जाल्यार तो आग्नेल, रायेश्वर किंवा वेर्णा एक आमचे 3-4 प्रायवेट कॉलेजीस आसात. आमचे इंजिनियरिंगचे सीट्स मोर दॅन 50% वॅकंट उरपाक लागले. हांवें जेन्ना पळयलें तेन्ना भुरगे म्हणजे एडमिशन मेळटा आसतना सुद्दां थंय वचनाले. कित्याक? बिकॉज ऑफ द हायर फीस इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर देम. सो वी टूक द डिसिजन टू गिव देम द 1.5 lakhs रुपीज एन्युअली. कित्या खातीर तर ग्रॅज्युएट जावन तो बेकार उरच्या पेक्षा सरकारान आतां 1.5 लाख 4.5 लाख रुपया तेजेर इन्वेस्ट केला आसत जाल्यार फाल्यां तो इंजिनियर जातलो आनी ही वील गो समवेर आनी हील डू हीज करियर. ताका बेश्टो BA आनी BCom जावन बेकार घरा कडेन दवरच्या पेक्षा तो इंजिनियर जावप ही गरजेचें आसलें. म्हणून म्हाजें सरळ म्हणणें आसा की बेजीक हाजेर तुमी जर थोडोसो फोकस केलो प्रमोट. म्हाजें कांयच म्हणणें ना की मॅक्झिमम भुरग्यांक सायन्साक वचपाक प्रमोट करपाक कांयच फरक पडना. इफ दे वॉन्ट टू डू द ग्रॅज्युएशन इन आर्ट्स ऑल्सो जाल्यार सुद्दां तो सायन्साक गेलो म्हणून कितें फरक पडटा? फाल्यां सकाळीं ताका दिसलें आय टू चेंज माय सब्जेक्ट आय वॉन्ट टू डू द माय ग्रॅज्युएशन इन द हिस्ट्री, आय वॉन्ट टू डू द माय ग्रॅज्युएशन इन द पॉलिटिकल सायन्स. तो भुरगो आनिकूय खूब बरें करूं शकता. हाज्या पेक्षा खूब बरी करियर्स आनिकूय आसतली. म्हणून म्हाजें म्हणणें एकूच की तुमी थोडोसो ह्या गोश्टीचो विचार करात. आजुनूय खूब स्कुलां आहात जी केन्नाच भुरग्या कडेन परत एकदां ते पास जाल्या उपरांत तूं एडमिशन कित्याक घेतात आनी तूं एडमिशन खंयच्या स्ट्रिमीन घेतलें आनी हेच कित्याक घेता हें कोण 1-to-1 आजुनूय विचारना. मोर दॅन 50% स्कुलांनी आजुनूय विचारना. टील डेट विचारनात. कित्याक विचारना म्हाका खबर ना. आपले भुरगे आसले जाल्यार आमी सगळे जाण विचारतले आसले. वाय नॉट? जी आसलेली भुरगीं ती आमची भुरगीं न्ही. आमी ज्या भुरग्यांक शिकयता ती आमची न्ही. ती आमची जर भुरगीं आसत जाल्यार आमी थोडोसो टायम तेंच्या खातीर काडया न्ही. आनी आमी हो थोडो जर टायम तेंच्या खातीर काडलो जाल्यार तेंचें करियर जावपाक शकतलें अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा. इट इज नॉट म्हणजे आमी फक्त आमी कंपल्सरी करून हें करूंक शकना बट रिक्वेस्ट करून हें करूंक शकता. बट तरी आसतना हांवें मेघनाक सांगलां डायरेक्टर आमचे
की ताजो एक फॉर्मूय भरप गरजेचो आसा. प्रत्येक स्टुडंटा कडल्यान प्रत्येक स्कुलांतल्यान तो एक रिपोर्ट रेडी करून जाय आसतलो आमकां इन फ्युचर. म्हणजे इवन दो नाव द गव्हर्मेंट इज मोर फोकसिंग ऑन द करियर, म्हणून एखाद्या स्कुलांत जर 60 भुरगे आसत जाल्यार 60 भुरग्यांतलो त्यांचो फॉर्म भरून घेवन ती कित्याक कित्याक एडमिशन फुडें घेतली ताजो शेड्यूल तांच्यांनी धाडून दिवप. म्हणजे वी आर प्लॅनिंग टू स्टार्ट. म्हणजे आत्तां आमकां कळोंक जाय की बाबा सायन्स स्ट्रीम नवीन सुरू करपाची काय कितें. मागीर ती करपाची जाल्यार पेडण्यान करपाची, बार्देसान करपाची, फोंड्यान करपाची काय खंय, आमकां हें बी कळपाक जाय. ज्यानुसार आमी प्लॅन करपाक शकतले की बाबा हय नवीन सायन्स हाय सेकंडरी दिवपाक जाय आनी ती ह्या लोकेलिटीन आमकां दिवपाक जाय, ताजो विचार आमी करपाक शकतले. अदरवायज बेश्टोच कोणूय मागता म्हणून कसली स्ट्रीम दिवपाक आमची काय हें नासता. म्हणून म्हणजे आमी जें म्हणटा पळय न्ही, म्हणजे करियर आनी स्टुडंट्स हाच्या मदलो जर ब्रीज जर तुमी जावं शकता आसत जाल्यार म्हाका दिसता तांचें एस्पिरेशन आनी तुमचें डायरेक्शन्स हाका रायट वे दिवपाक शकतले. आनी तुमी जर बरें डायरेक्ट करपाक शकले जाल्यार ते भुरगे खूब बऱ्या पद्दतीन आमकां म्हाका दिसता की आपलें करियर चूज करपाक शकतले. आमी पळयता की आतां स्टुडंट सगळे झेनझी, आतां हे झेनझीज जे आसा पळय न्ही तांच्या तकलेंतल्यान वेगवेगळे करियर्स येवपाक शकता. घडये कदाचित तुमच्या आनी आमच्या वेळार ते नासलेय बी. ती करियर ऑप्शन्सूच नासली जी करियर ऑप्शन्स आज एवेलेबल आसात. आमी म्हणटाले AI, रोबोटीक, डिझायन, डिजिटल मिडिया, बायोटेक्नॉलॉजी, सायबर सेक्युरिटी, टुरिझम, इनोव्हेशन, एंटरप्रिनरशीप आनी मेनी मोर. आतां ही सगळीं जरी सुद्दां करतले आसत म्हणजे हे जाल्यार तांच्या कडेन डिस्कस करचें पडटलें की बाबा तुका आवड कितूर आसा ती. आनी तेन्ना डिस्कस करतले तेन्नाच म्हाका दिसता आमकां कळपाक शकतलें की आमी ह्या भुरग्याक कितें गायड करपाचें. आनी इवन दो आमचो करियर कावन्सिलींग बाब धवल गांधी तो तर कायम केन्नाय तुमी जर केलें जाल्यार ही इज ऑलवेज कम्युनिकेटींग विथ द टिचर्स. म्हणजे कंटिन्युअसली तो टिचरांच्या बरोबर उलयत आसता. इन फ्युचरूय बी म्हणजे आमी म्हणटा की तुमकां तो अपग्रेड करीत रावतलो. हांव म्हज्या भाशणांतल्यान एक स्किलींग, रिस्किलींग आनी अपस्किलींग हांवें कंटिन्युअसली कित्याक उलयतां की जेंकां पॉसिबल ह्या झेनझीच्या बाबतींत उलयना, जे ऑलरेडी आत्तां म्हणजे ग्रॅज्युएट जावन भायर पडले पळय न्ही तांकां आमकां रिस्कील करचें पडटा, तांकां आमकां अपस्कील कित्याक करचें पडटा. कित्याक तर ते जेन्ना ग्रॅज्युएट जाले तेन्ना दीस टायप्स ऑफ ऑप्शन्स वर नॉट एवेलेबल. म्हणून आमकां रिस्किलींग, अपस्किलींग ह्यो गजाली आतां करच्यो पडटा. आनी आतांय बी खुबशे जाण हातूंतल्यान ह्यो गजाली शिकता. तुमी जर पळयशात जाल्यार आमी सिंपल एका एप्रेंटिशिपाच्या प्रोग्रामांतल्या उपरांत कितलेशेच भुरगे म्हणजे इट इज नंबर जर पळयता मोर दॅन 20,000 स्टुडंट्स तांच्यांनी एका वर्साची एप्रेंटीस केली. बट ही एका वर्साची एप्रेंटिशीप हांव खरेंच सांगता तुमकां ते खूब कितें त्या एप्रेंटिशीप प्रोग्रामांतल्यान शिकून गेले. म्हणजे आयजूय बी आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी थोडे म्हाका डायरेक्टर सांगतात की एप्रेंटिशिपाचो भुरगो खूब बरें काम करता म्हणजे आमच्या एज ओल्ड स्टाफाच्या पेक्षा. ऑफकोर्स म्हणजे 55 वर्साच्या भुरग्याक कंपेर करतले आनी तुमी जेन्ना 21 वर्साच्या भुरग्याक कंपेर करतले डेफिनेटली ही विल गीव द बेटर आउटपूट. कारण तेजी तितकी कॉम्पिटन्सी तितके हाय लेवल स्पीड हे ते सगळें आसतलें. म्हणून म्हाका दिसता अशा पद्दतीत आमी थोडोसो ह्या डिफरंट करियराचोय विचार करप हें गरजेचें आसा. आनी तें जर आमी केलें पयलीं सायन्सीक वचप म्हणजे एक तर दोतोर ना जाल्यार इंजिनियर ही दोनूच ऑप्शन्स आमकां दिसतालीं. आनी कोणूय म्हणटालो कित्याक वयता सायन्सीक, दोतोर जावपाक जाय काय म्हणून. बट आत्तां सायन्सीक वयतलो आसत जाल्यार सायन्सीक गेल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे सिंपल इन गोंयांत म्हाका दिसता ऑप्शन्स जे एवेलेबल आसा इट इज आज पळयत जाल्यार बायोटेक्नॉलॉजी, एनवायरमेंटल इन रिसर्च, फार्मासी, डेटा सायन्स, लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी, एविएशन सर्विसीस, न्यूट्रिशन सायन्स आनी सगळ्यांत व्हडलें एमर्जींग इन द हेल्थ केअर सपोर्ट. हेल्थ केअरांतले सगळे कोर्सीस म्हणजे तुमी आज जर म्हणशीत जाल्यार गोंयांत म्हणजे MBBSच्या उपरांत BMS, BHMS, फिजिओथेरपी, नॅचरोपॅथी आनी योगीक सायन्स, ताज्या भायर BSc इन DMLT, एक्सरे टेक्निशियन, ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन, एक्सरे इमेजिनरिंग्स हे इतके सगळे कोर्सीस म्हणजे अजूनही म्हणजे म्हाकाय थोडे अजूनही खबर ना. हे सगळे कोर्सीस आफ्टर 12th सायन्स म्हणजे ऑप्शन्स एवेलेबल आसात. आनी डे बाय डे सरकाराचे आमी प्रत्येक जॉबाचे RRs अपग्रेड करीत आसा.
आणि RR अपग्रेड म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हणजे हांवें पळयलें की थोडे RR 30 वर्सां पयलींचे रुल्स रेग्युलेशन्स म्हणा किंवा ताका लागपी क्वॉलिफिकेशन्स 30 वर्सां पयलींचे आशिल्ले. वी हॅव चेंजींग नाव. म्हणजे आत्तां क्वॉलिफिकेशन्स कितें अवेलेबल आसा ताज्या अनुसार ते RR बदलत आसता. आणि म्हणून अशा पद्दतीचे नवीन RRs हे आतां फ्युचर जॉबांनी येतले. म्हणजे दोज वर कंप्लिटेड बायोटेक्नॉलॉजी, कोणी AI कंप्लीट केला, कोणी एनवायरमेंट सायन्स कंप्लीट केला, हे RR इन फ्युचर येतले. त्या खातीर हे भुरगे इन फ्युचराक येवपाक जाय. हांवें सिंपल वे म्हणजे आतां फायरमॅन जावपाक जाय आसत जाल्यार पयलीं 10वी पास आसल्यार खूब जाल्लो. पण आतां हांवें ताका 10वी किंवा 12वी पास. बट इन फ्युचर फॉर द फायरमॅन वी आर इंट्रोड्युसींग द कोर्स इन ITI फॉर द फायर अँड सर्विसीस म्हणून. ITIतलो एका वर्साचो कोर्स आमी इंट्रोड्यूस करता सो दॅट इन फ्युचर जेका जर फायरमॅन जावपाक जाय ही शूड बी कंपल्सरी फॉर द फायर अँड एमर्जन्सी तेजे कडेन ITIतली सर्टिफिकेट कोर्स आसपाक जाय. आमी ह्या वर्साच्यान इंट्रोड्यूस करपाचो थारायला. म्हणजे हें जें सगळें आसा हें म्हाका दिसता तुमच्या सगळ्यां कडल्यान येवपाची गरज आसा. तुमी सगळ्या जाणांनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तांच्या कडेन जर कंटिन्युअसली उलयलें जाल्यारूच हें पॉसिबल जातलें. म्हणून म्हजें म्हणणें आहा की हो कार्यक्रम हो सक्सेसफूल करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी काम करचें पडटलें. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द विकसीत भारत 2047 and he always talks about the युवा शक्ती. युवा शक्ती देश की शक्ती. म्हणजे आमी पळयता की आमचे तरणाटे जे आसात हेच आमच्या देशाची ताकद आसा. आणि जेन्ना विकसीत भारत 2047 म्हणजे एक्झॅक्टली आनीक सारको 21 वर्सांनी जेन्ना विकसीत भारत जातलो तेन्ना हे भुरगे दे वील बी द पिलर ऑफ द विकसीत भारत. दे आर द रियल म्हणजे फावंडेशन स्टोनूय तेच घालतले, तेच विकसीत भारत करतले आणि तेच त्या विकसीत भारताची आमी म्हणटा ते बेनिफिट्स जो मेळपाक जाय पळय न्ही तांकांच चड मेळटलो. कदाचित आमी फॅग एंडा खातीर म्हणजे वील बी इन अवर 75s म्हणटा तशें मॅक्झिमम हांगा बसलेले तशे 50शीक लागीं पावल्ले आसा म्हटल्या उपरांत आमी 75 बट दे वील टेक द बेनिफीट फॉर द अनदर 50 years ताज्या उपरांत. म्हणून तेंचो प्रॉपर करियर शेप कशें करतले हे जर आमी प्रॉपर करियर शेप केलो आसत जाल्यारूच आमकां आमी तांकां प्रॉपर त्या हितूंतल्यान वचपाक हें करपाक शकतले. म्हणून म्हाजी उदक दिवपाक लागला. थँक्यू. म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट आसा. आमी पळयता की आमी एकदां धाकल्या भुरग्याक स्विमींग करपाक जर शिकोवपाक जाय आसत हांगासर हांव तर म्हणटा की अथांग समुद्र आहा, बारीक तळ्यान बीन न्ही, अथांग समुद्रान आमी स्विमींग तांकां करूंक शिकोवपाक शकता. पयल्यान पयलीं आमकां तांकां धाकटोसो पुश दिवचो पडटलो आनी मागीर ताका मातसो सपोर्ट दिवचो पडटलो. अथांग सागर पेंवपाची ताकद ही त्या भुरग्यां मदीं आसा. फक्त आमकां लागतो मातसो सपोर्ट. हांवें त्या ती म्हटलें बारकुल्या तळ्यान पेंवपाक शिकोवपाचें ना, टोटल समुद्रानूच पेंवपाक शिकोवपाचें. बट त्या समुद्रांत आमी सकयल देंवन आसपाक जाय ताका सपोर्ट दिवपा खातीर. आनी तो जर आमी सपोर्ट दिवपाक शकले जाल्यार पूर्ण म्हणजे आमी म्हणटा तो सगळो समुद्र स्विम करपाक शकतलो. अशा पद्दतीची करियर ऑप्शन्स समुद्रा इतकी करियर ऑप्शन्स आज अवेलेबल आसा. त्या खातीर ती आमकां समजप हें गरजेचें आसा. आनी ती जर आमकां समजली जाल्यार म्हाका दिसता आमी तेंच्या पर्यंत हें सांगपाक शकतले. SCRTन ही बरी इनिशिएटिव्ज घेतल्या म्हणजे ज्या निमित्तान आमी तुमची नीव अपॉयंटमेंट केल्या, तुमकां नवीन कार्ड्स दिल्या आनी डायरेक्टरान सांगल्या त्या प्रमाणे कंटिन्युअसली म्हणजे यू आर नॉट फॉर द वन डे प्रोग्राम. ओके, एका दिसाच्या कार्यक्रमा खातीर न्ही. दीस वील बी द कंटिन्युअसली थ्रू आवट. म्हणजे तुमी रिटायर्ड जाली सुद्दां जाल्यार करियर गायड म्हणून काम करूं शकता. रिटायर्ड जाल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे आतां तर इट इज एन कन्सल्टींग करपाक लागला थोडेशे जाण. इट इज एन प्रायवेट प्रोग्राम ऑफ द कन्सल्टींग म्हणजे कावन्सिलींग ऑफ द स्टुडंट्स खूब जाण करतात. खूब जाण म्हणजे एप्टिट्यूड टेस्ट घेवप हे ते खुबशे पेरंट्स इट इज अ प्रायवेटली आपल्या भुरग्याचे कन्सल्टींग आनी ते करपाक लागलेले आसा. आनी डे बाय डे आनीकूय वाडटले. इट वील बी द अनदर वन बिजनस फॉर दॅट पर्पज. बट आत्ताच्या घडीक आमी पळयता आसतना आत्ताच्या घडीक तर आमी हे शिकता आसतना आमी ज्या भुरग्यांक शिकयता ज्या स्कुलांत तांच्या खातीर आमी करियर अंबासिडर आसतले, करियर मास्टर्स आसतले. आमीच तांकां जे आसा पळय न्ही म्हणून तांचो पूर्ण विश्वास हो तुमचेर, तांच्या पेरंट्साचो विश्वास हो तुमचेर आसतलो.
हो कार्यक्रम आमी घेतले केन्ना पयलो कार्यक्रम. हो पयलो कार्यक्रम आमी येता त्या 24 तारखेकूच कित्याक 24 तारखे दीस म्हाजो वाडदिवस आनी म्हाज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव तेंय बी परत एकदां सांगता, म्हणजे म्हाज्याच वाडदिवसाच्या निमित्तान कित्याक हांवें दवरला. हांवें BMS केलें. हांव 12वी जेन्ना आशिल्लो, हांव मुद्दामून सांगता, म्हाका BMS नांवाची गोश्ट खबर नाशिल्ली. ओन्ली द MBBS आनी डेंटल ह्यो दोनूच कारण गोंयांत कॉलेज नाशिल्ली. BMS म्हणूनय कितें तरी प्रोग्राम आसता, म्हणजे आयुर्वेदीक ग्रॅज्युएशन कितें तरी प्रोग्राम आसता, टील दॅट म्हाका खबर नाशिल्ली. सो म्हाका कोण तरी गायड केलो. ताज्या उपरांत कॉलेजी सोदीत गेलो. 4 कॉलेजींनी एडमिशन केली, थंय जावंक ना, टेस्ट दिली, आनी कितें दिलें. तेद्या वेळार हांव मुद्दामून, म्हणजे म्हाका BMSाक एडमिशन घेतल्या उपरांत एका वर्सा उपरांत कळ्ळें की गोंया खातीर 2 सीट रिजर्व आसतात म्हणून, इन पोद्दार कॉलेज मुंबय. म्हणजे म्हाका एडमिशन घेवनय खबर नाशिल्लें. म्हणजे तुमी लक्षांत घेयात, गोवा स्पेशली गव्हर्मेंट ऑफ गोवा खातीर 2 सीट रिजर्व आसताले, कारण गोंयांत आयुर्वेदीक कॉलेज नाशिल्ली म्हणून पोद्दार कॉलेजीन, आनी तेजी एंट्रन्स टेस्ट उरता म्हणून. हांवें थंय एडमिशन घेतल्या उपरांतूय दिली. म्हटल्यार मागीर एक वर्स सोडल्या उपरांत परत थंय कित्याक वचप म्हणून करून आय हॅड कंटिन्यूड इन द प्रायवेट कॉलेज ओन्ली अँड हांवें कंप्लिटेड माय ग्रॅज्युएशन. म्हणून हांव जर ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री आसा जाल्यार म्हाका दिसता की म्हज्या राज्यांतल्या एकूय भुरग्याक खंयचेच करियर खबर नासतना उरचें न्ही. ऑप्शन तेणी विचार करचो, ऑप्शन तेज्या पेरंट्सांनी विचार करचो, बट सांगपाचें काम म्हज्या टिचरांनी करचें. आनी तें काम म्हणजे आमी एज अ काम म्हणून न्ही, तर इट इज अ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून करचें. ही म्हजी जबाबदारी हांव म्हाज्या भुरग्या खातीर करता म्हणून करचें. आनी प्रावडली जेन्ना भुरगे 10वेच्या उपरांत आनी 12वेच्या उपरांत रायट करियर जेन्ना चूज करतले, तेन्ना ते पयलें तुमकांच सांगपाक येतले की हय टिचर तुवें म्हाका गायड केली, सर तुवें म्हाका गायड केलो म्हणून आपूण हें करियर चूज केलें हें सांगपा खातीर येतले. म्हाका दिसता हांव इन टॅक्निकल आनी इन डिटेलान वचना, बट हो 24 तारखे दीस ल्हानसो कार्यक्रम प्रत्येकाच्या स्कुलांत जातलो. हांवें आमदार्स आनी बाकीच्यांक म्हटलां की तुमकां जर इफ पॉसिबल आसात खंयच्या स्कुलांत आमदार झेडपी कोण आयलो, भाशणां कोणूच करचें ना. ओके, डायरेक्टली येतलो तो लॅम्प लायट करतलो, माय बेस्ट विशीस फॉर द स्टुडंट फॉर युअर 10th स्टँडर्ड एग्जाम, इतक्याचेरूच सोंपयतलो आनी यू वॉन्ट टू डू युअर करियर, यू वॉन्ट टू स्टार्ट युअर प्रोग्राम, करियर प्रोग्राम ॲटलिस्ट फॉर दॅट डे. म्हणून आमी म्हटलां की आमी जेन्ना 600 भुरग्यांक एकत्र हाडून बसयता आनी तेंचे करियर कॅम्प खूब फावटी घेता, आमी घेता, बट ताचो कांय उपयोग जायना. कारण जो पर्यंत ते 1 to 1 जायना तो पर्यंत ताचो उपयोग ना. म्हणून आमी म्हटलां इज मॅक्स टू मॅक्स इज 60 भुरग्यांक. 60 भुरग्यां कडेन जेन्ना तुमी 2 वरां 3 वरां उलयतली, बाकीच्या टिचरांक सांगात की इनवॉल्व जायात, एंगेज जायात आनी त्या भुरग्यां वांगडा 1 to 1 करात म्हणून. त्या भुरग्यां वांगडा तेच तरेचो फॉर्म भरून घेयात, तेज्या ऑप्शनाचेर विचार करात. हय कोण तरी म्हणटलो म्हाका ITIकूच वचूंक जाय, म्हाका इलेक्ट्रिशियनूच जावपाक जाय. बरेच जाण आसतले कित्याक खबर आहा इलेक्ट्रिशियन हो बरो गव्हर्मेंटाक जॉब मेळटा म्हणून. थोडे जाण पुलीस जावपाक जाय, बट पुलीस जावपाक जाय जाल्यार बरे मार्क्स आसा ताका यू कॅन थिंक ऑफ द PSI एटलिस्ट. हाजोय विचार तुमी ताका व्हडली स्वप्नां ही तुमीच दाखोवपाक शकता आनी ती स्वप्नां म्हाका दिसता तुमी दाखोवपाक जाय. आनी ती जर दाखयली आसत जाल्यार म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीन आमी सगळे जाण मेळून, म्हणजे हांव तर म्हणटा की भुरग्यांचो करियर न्ही, गोंयचो फ्युचर घडोवपाक शकतले. आनी फुडल्या आमचो 5 वर्साचो फुडलो 5 वर्साच्या करियर आमी हेजो टार्गेट दवरून विचार करता. कारण फुडल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळांत आमी म्हणटा की गोंयांतले भुरगे जेंकां दिसतालें की ओन्ली द गव्हर्मेंट जॉब इज अ सेक्युअर्ड जॉब म्हणून, बट गव्हर्मेंट जॉबाच्या पलीकडे सुद्दां इन प्रायवेट सेक्टर्स खुबश्यो म्हणजे प्रायवेट कंपनीज आनी दे आर गिवींग द गूड पे स्केल ऑल्सो. खुबशे अशे बिजनेसीस आसतले जे आयज गोंयच्या भुरग्यांनी करपाक जाय, वीच इज इन द नॉट ओन्ली इन द IT बट ऑल्सो द टुरिजम सेक्टर, ऑल्सो इन द वेलनेस सेक्टर. आनी ताज्या खातीर म्हणजे वेलनेस सेक्टरांत काम करपाक एखादो दोतोरूच जावपाक जाय अशी कांय गरज ना, बट वेलनेस सेक्टर हो येदो व्हडलो सेक्टर आसा, तितूर सुद्दां काम करपा खातीर आमच्या भुरग्यांक आमकां खूब फुडें जर काडटले आसत जाल्यार आतां पासून तांकां आमकां मोटिवेट करपाची गरज आसा. तांकां आफ्टर देअर ग्रॅज्युएशन्स आमचे DHE आनी DTE काम करता. म्हणजे एकदां DTE कडेन म्हणजे हायर एड्युकेशन आनी प्रोफेशनल एड्युकेशनान गेल्या उपरांत तांकां शेप कसो दिवप हो आमी ऑलरेडी म्हणजे आमचे दोनूय DTE DHE काम करीत आसा ताजेर. म्हणजे त्या खातीर इवन दोज वॉन्ट टू गो इन द बिजनस फील्ड आमच्या कडेन इन EDC इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आवर ADI सेंटर इज वर्किंग, म्हणजे विथ द फ्री ऑफ कॉस्ट 15 days ट्रेनिंग आनी विथ द मिनिमम रेट ऑफ इंट्रस्ट
आमी तांकां सेल्फ फायनान्स करून तांकां मोटिवेट करून ताचो बिझनेस कसो करपाचो तेंय करीत आसा. बट बेजीक आमी जें म्हणटा की संस्कार हे एक भाग जालोच, बट संस्काराच्या बरोबर करियर ह्यो दोनूय गजाली टिचर खूब बऱ्या पद्दतीन करूं शकता. आनी तें जर आमी केलें जाल्यार म्हाका दिसता की करियर जागोर हो कार्यक्रम आमी करियर एम्बेसिडर तुमी ह्या सगळ्यां कडल्यान म्हणजे तुमच्या हावेसाक आमची पाखां, भुरग्यांच्या हावेसा खातीर आमी पंख जर दिले जाल्यार ती खूब भुरगीं बरी उडूंक शकतलीं अशें म्हाका दिसता. आमी सगळे जाण म्हाका दिसता तयार आसतले. आसा काय ना? हय काय ना? थोडीं जाणां हय म्हणत ना. फाटल्यान हय जाल्यार म्हाज्या बरोबर नेटान एकदां दोनूय हात वयर करून घोशणा दियात म्हाज्या बरोबर. भारत माता की. थोड्यांनी हात वयर करूंक ना, ती तयार ना. परत एकदां नेटान भारत माता की. वंदे. खूब खूब धन्यवाद. म्हाज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान तुमी दिल्लें व्हडलें गिफ्ट हेंच आसतलें म्हाका. प्रत्येक भुरग्याचो जो करियर घडटलो हें म्हाज्या खातीर तुमच्या कडल्यान आसतलें व्हडलें गिफ्ट आसतलें. एखाद्या वेळी तुमी म्हाका पर्सनल वीश करूंक येवपाची गरज ना. तुमी थंयच्यानूच ते दिसा जो कार्यक्रम करतले तोच म्हाज्या खातीर गिफ्ट आसतल्यो, त्योच म्हाज्या खातीर विशीस आसतल्यो. हांव समजता म्हाका त्यो विशीस सगळ्यो पावतल्यो. तुमी हो कार्यक्रम नेटात घडोवन हाडचो. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.